नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सकाळी एक रेस्टॉरंट दनियाची वेटरान केली फटवणूक। पत्रावाच्या गुगल पेचो पिन मेळून 70,000 रुपया केले आपल्या खात्यात ट्रान्सफर। दिवचल पोलिसांनी दुबावित वेटराक केली अटक। पेड्या इंडोर स्टेडियमाचे फॉल सिलिंगाचो कोसळ्ळो कांय भाग। सुदैवान टळी जिवीत हानी। आमदार कार्लोस पेरेरा उक्तायली तिडक। मुझे घर येवजण सप्टेंबरासावन करतले लागू। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची माहिती। लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्रां करची सादर। मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। गोयचे मिर्जापूर धांवपाक दिवचे नात। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या गुंडांच्या ल्हान ल्हान गँगांचेर करतले खर कारवाय, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार। गांवांनी हाडून कोयर उडोवपी गाडयांचेर जातली खर कारवाय। कोयर उडयतना गाडी सापडली जाल्यार वाहन परवानोच करतले रद्द। मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी। आणि नासनळा घरात शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 5 लाखांचे लुकसाण। उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात। सुदैवान टळी जिवीत हानी। आता खबरो विस्तारान। हॉटेलाच्या दनियाचे 70,000 रुपया परस्पर हडप करपी वेटराक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। विठ्ठलापूरच्या स्वाद रेस्टॉरंट फटवणुकीचो हो प्रकार उक्ताडार आयला। हे विशीं हॉटेलाचो धनी भानुदास परब हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। 70,000 रुपया हडप करतनाच दुबावित वेटरान गल्ल्यांतले 3,500 रुपया फारायल्यात असो आरोप रेस्टॉरंट धन्यान केला। फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या वेटराचे नाव निखिल ठाकूर अशें आसा। विठ्ठलापूर कारापूरच्या स्वाद रेस्टॉरंटात निखिल हो वेटर म्हूण कामाक आशिल्लो अशें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हॉटेलाचो पात्रांव नाशिल्ल्याची संद साधून निखिल हाणें 70,000 रुपयांची टोपी घातिल्ल्याचो प्रकार घडला अशी माहिती मेळ्ळ्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा हॉटेलाचो पात्रांव सकाळच्यान दनपारा मेरेन हॉटेलांत नाशिल्लो। ते वेळार हॉटेलाच्या कस्टमरां खातीर जीपे करपाक जो मोबायल फोन वापरताले तो मोबायल फोन हॉटेलांतच आशिल्लो। ह्या मोबायला वयल्यान जीपेचो पिन सोदून काडून निखिल ठाकूर हाणें पात्रांवाच्या एकावंटा वयल्यान परस्पर 70,000 रुपया आपल्या एकावंटाचेर ट्रान्सफर करपाचो प्रकार घडलो। ते भायर हॉटेलाच्या गल्ल्यांतले 3,500 रुपया लेगीत ह्या वेटरान फारायिल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा। हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन भारतीय न्याय संस्थेच्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या नेतृत्वा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। सध्या दुबावित आरोपी निखिल ठाकूर हाका पुलिशेन धरून बंद खणीत दवरिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। राज्य सरकारान चालीक लायिल्ली म्हजे घर येवजण सप्टेंबर सावन लागू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते खातीर लोकांनी आपल्या घराची कागदपत्रां सादर करची। गोंयकारांच्या घरांक संरक्षण दिवपा खातीरूच ही येवजण चालीक लायले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आम्ही आत्ता इनिशिएटिव्ह जी घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां रे माझे घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हॅन्सफोर्थ BDO आणि सेक्रेटरी यांचे काम आसा। आम्ही सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले। ती सगळ्या लोकांकडे ज्याच्याकडे आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पळय न्ही ताच्याने आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे। फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा। ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली, ताज्या उपरांत बांदलेली घरां
म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. आपल्या जागेर जरी आपूण घर बांदलां, म्हजें घर कोण म्हणून येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करून घेवन दुसरो जर केस घाली जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा. म्हणून प्रत्येकान आपलें रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आनी उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आनी पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें. हांव आयच्या घडीक परत एकदां म्हणजे एडवान्सान येवपी चवथीच्यो सगळ्या जाणांक उर्वरीत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान गँगांचेर खर कारवाय करतले. कोलवा मुंगूल जाल्लो प्रकार परतो घडचो न्ही हाची जतनाय घेतले म्हणून पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. दोगा पुलिसांक जाल्ली मारबोळी आनी कोलवा मुंगूल जाल्ले गँगवॉर प्रकरणाचो नियाळ घेवपा खातीर पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. कोलवा मुंगूल सारकिले गँग वॉर परते जावचे न्हय म्हणून पुलीस खात्यान योग्य ती जतनाय घेतल्या. यान फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यरत आशिल्ल्या ल्हान ल्हान गँगांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दिली. पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक डीजीपीन जाप दिली. वो रिव्यू लिया है हमने, उसमें अभी तक क्या एक्शन हुआ है आगे और क्या एक्शन होना है वो रिव्यू किया है और इसमें काफ़ी सख्ती से पुलिस काम कर रही है और आगे भी ये बड़ा क्लियर मैसेज रहेगा जो भी जिन्होंने ये काम किया है कि इस तरह की चीज़ है गोवा में नहीं चलेगी. सीएम ने स्टेटमेंट दिया था जो इलीगल गोवा में चल रहे सिक्योरिटी एजेंसी उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई हो जाएगी. हाँ, उस पर स्ट्रक्चर तरीके से लोकल पुलिस काम कर रही है और लोगों से भी आग्रह है कि जो लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं उन्हीं से हायर करें मैन पावर. जो बाकी अनलाइसेंस अगर चल रही हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको लीगल एक्शन देते हैं. सर वो छोटे छोटे गैंग्स फॉर्म हो रहे हैं साउथ उनके ऊपर ये काम अभी काफ़ी चल रहा है और साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा और क्राइम ब्रांच तीनों जो हमारी पुलिस यूनिट्स हैं इस पर काम कर रही है. कल एक पुलिस स्टाफ के ऊपर अटैक हुआ है, उसमें लोग अरेस्ट हो गए हैं सारे जितने भी एक्यूज थे और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो. सर आगे मिर्जापुर हो सकता है गोवा क्योंकि छोटे छोटे बात के लोग नहीं, नॉट इट विल नॉट बी अलाउड. That should be very clear to all the goons who do बदमाश. एका अपहरण जाल्ल्या मनशाचो सोद घेवपाक गेल्ल्या दोग पुलिसांचेर झारखंड आनी बिहारच्या 6 जाणांनी सोऱ्याचे गुळेत जीव घेणो हल्लो केलो. तांकां पुलिशेन अटक केल्ल्याची माहिती दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली. एक इंसिडेंट हुआ था, एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, तो उसमें हमारा जो स्टाफ था वो उनको ढूंढने के लिए गया, तो उस टाइम पर उसके ऊपर अटैक हुआ. तो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको 6 को हमने अरेस्ट किया. उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके वी हैव अरेस्टेड. पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और ये एक जो भी मतलब कि पुलिस के अगेंस्ट कोई भी इवन फॉर लोकल पब्लिक अगेंस्ट and also for police nothing will be tolerated and strict action will be taken against anyone who is involved in any of those things. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्यान फुडें तुमच्या गांवांत खंयचीय गाडी कोयर उडयतना मेळ्ळी जाल्यार तुमी थेट पुलिसां कडेन संपर्क सादचो आनी संबंदीत गाडयेचो नंबर दिवचो. उपरांत गाडयेच्या ड्रायव्हराक पुलीस धरून ताची गाडी जप्त करतले. तशेंच 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो. एकूच गाडी 3 फावटी कोयर उडयतना सांपडली जाल्यार गाडयेचो परवानो रद्द जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. नावेली पंचायतीत उबारिल्ले MRF शेड आनी नूतनीकरण केल्ल्या सभाघराचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. हॉटेलांतलो वेस्ट तशेंच चिकन वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतल्यांचेर आतां खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. संबंदीत गाडयेच्या धनियाक 10,000 रुपया दंड भरचो पडटलो ती वेगळी गजाल. तांचे गाडयेचो परवानो कायमचो रद्द जातलो. तशेंच पुलीस गाडी कायमची जप्त करतले. गांवांनी हाडून लोक कोयर उडोवन हळशीक करतात, ताका लागून ही पावलां उबारल्यात म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. सांकळे न्हावेले जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. भायलो कोणी जर कोण गांवांत हाडून उडयता जाल्यार तुमकां कळ्ळें जाल्यार एक फोन करा पुलिसांक, 100 नंबर डायल करा. ताची गाडी आमी कायद्यान बदल केला. ताका डायरेक्टली आतां 10,000च्या भितर फायन घालतले आनी ताची गाडी पुलीस डायरेक्टली अरेस्ट करून दितले. तुमकां विटनेस राव म्हणून कोणाकूच सांगतलो. तुम्ही फक्त एक फोन करून सांगपाचो अमक्या नंबरची रिक्षा आमच्या गावात खंय उडोवपाक येयल्या,
पुलीस ती रिक्षेक सोदून हाडटा, तेजी गाडी अरेस्ट करता, ताका फायन मारता आनी 3दा जर ती गाडी मेळ्ळा जाल्यार परमनंट ती गाडी भितर. ऑलरेडी आमी नवीन कायदो जो पास केला, त्या नवीन कायद्यात हे सगळे म्हणजे हांव कित्याक सांगता, एकदां हांवें आमच्या नावेली टू शिमला रस्त्याचेर एका मेडिसिनचो कचरो पळयलो. हांवें चवकशी केली, गो म्हणलें कचरो खंयचो, कोणी तरी आपली फार्मासी बंद केल्या. हांव वाटेन वयता आसतना म्हाजें सदांच लक्ष आसता, मातशी गाडी भितर गेल्यार एक रिक्षा भर उडयल्या हाडून सोदून काडटना कोणी तरी फार्मासी बंद केल्ली आनी कचरो हाडला आनी हांगा उडयला. म्हणजे मडगांवच्यान कचरो हाडून हांगा उडप ही लोकांक पाड संवय आसा. पण आमचो गांव स्वच्छ दवरपाक आमीच जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण एक गजाल लक्षात घेयात, सरकार गांव स्वच्छ दवरपा खातीर निधी म्हणजे एमआरएफ शेड बांदता, ताका आमी पेलिंग मशीन दिता, ताच्या खातीर पयशे मोडटा, फुकट न्ही. जाल्यार 78 लॅक्स आमी ताच्या खातीर स्पेंड केल्या. म्हणून आतां गांव निवळ दवरप ही आमची कंबायन जबाबदारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. वांयगणी नासतोळे दिनेश पाटेकरांचें घर शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान लासून काबार जालें. थळावेली बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जालां अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. आख्खे जळले हा कांयच ना आमकां. सगळे घरांतले मेस जाल्यार कबड पासून सगळी भितर उजो लागला आनी कपडे सगळे पेपर सगळे डॉक्युमेंट आमचे जळले आहा सध्या. अर्दे आहा आमचे कडेन जे आमचे हातीन आहा पळय ते. भांगार असले चड नासले खास, कॅश कांय नासले. सगळे मेळ जाल्ले आहा. फूल किचन बेड बाथरूम सगळे आमचे हे जाल्ले आहा. कांयच ना. टीव्ही फ्रीज काय ना. सोफा कम बेड आसलो, आलमारातली बेड आसली डबल, सगळे मेस जाल्ले आहा. काय लकीली ते कांय जावंक ना. विथ गॉड ग्रेस म्हणटात पळय तशें. आनी चतुर्थी आसल्या कारणान तेंच्यांनी खूब कितें कितें सामान हाडून थेयल्लें. आमचे चतुर्थीचे आसतात नाल्ल सगळें सामान आसता ते मातशें तांकां हार्म जाल्लें आसा. मातशें म्हणजे खुबूच हार्म जाल्लें आसा. ऑफकोर्स ऑब्वियसली जावकूच जाय. एज अ मनीसपण म्हणटात ते एक सेपरेट. प्लस अशें आसता की पंच मेंबर आमचे होप करता आमी पंच मेंबरा कडसून, आमचे सरपंचांक आमचे पंच वॉर्ड मेंबर आसा तेचे कडसून एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी खूब सपोर्ट दिवचो आनी सगळे तेचे मातशे जाग्यार ठेवचे. 10:52 म्हापसा कंट्रोल रूमात कॉल केले, एक घराक उदो पेटला म्हणून. एक गणपती टेम्पल नाचिनगांवां राहुल ह्या मनशान आमकां ती कॉल केली. इमिजिएटली आमी म्हापसा फायर स्टेशन हांवें त्या कॉलाक गेले. इमिजिएटली आमी ते टर्न आउट केले आमच्या बॉडी टेंडरी आनी क्रॉस बॉर्डर वचून आमी थंय पळयलें गणपतीच्या टेम्पला कडेन घराक उदो पेटलें. इमिजिएटली आमी होस लेआउट केले आनी फायर फायटींग स्टार्ट करून फायर आमी तो कंट्रोल केलो. फायर फायटींग करता तेन्ना आमी ते पळयलें की तेजे ते कपड खाट बाकीचे थोडे कपडे वाशे बॉल बी सारकें रावन हें जालां. आमी थंय क्लियर बी करून त्या दिलें. ओनरा कडेन आमी केन्ना इन्क्वायरी केली कसो उदो पेटलो जाल्यार तो आमकां सांगपाक लागलो सस्पेक्टेड तेजो बॉल पेट भितर चालू आसतलो जाल्यार सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट म्हणून तेजे म्हणण्या प्रमाणे. तेजे तुमकां सस्पेक्टेड आनी फर्दर तेणी आमकां सांगलें तो लॉस एक म्हणटा जवळ जवळ एक कितें 4 लाख सुमार तेजे लॉस इन्क्लूड जाला म्हणून. भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हणून तांची भलायकी स्क्रीनिंग सुरू आसा. अजून मेरेन कोणाकूच डेंग्यू वा कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याची म्हायती नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान दिली. मालीम जेटीचेर जाल्ले एका कार्यावळी उपरांत मंत्री हळर्णकार उलयले. 2 दिसां पयलीं कुटबण जेटीर 13 कॉलेराचे दुयेंती सापडिल्ले. हे विशीं नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक विचारल्यार तो सांगता भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंग्यू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हूण तांची तपासणी केल्या. अजून मेरेन खंयच्याच कामगाराक कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री हळर्णकारान सांगलें.
इम्प्रेशन डेंगू वॉटरबॉर्न डिजीज आमचे कडेन जुलय 15 तारीख पासून ते बारीक हेल्थ सेंटराचे लोक ऑलरेडी बसता आमचे सेंटराचे जे कामगार येता पळय तांकां चॅक करता स्क्रीनिंग आनी जे स्क्रीनिंग करता आसतना कितें सिम्पटम्स येयलो जाल्यार तांकां नोट करता आनी प्रिकॉशन्स करून तांकां हें करता सो डेंगू कोणाक आज पर्यंत जावना कॉलेरा बिला कांयच जावना ते येता सीजन जाता 1 तारखेक स्टार्ट कॉलेरा 10 दिसांनी तांकां कितें जालें गांवांत कितें नोट येता सो तांकां पयलींच स्क्रीनिंग करता 15 दीस पयलींच लोक बसयल्यार डॉक्टर सो स्क्रीनिंग करता जे खातीर एक बारीक सिम्पटम दिसल्यार ताका मेडिकेशन स्टार्ट करता सो ते नोट करता एका मेडिकेशन दिलां म्हणून हे स्क्रीनिंग फक्त त्याच जेटीर काय सगळ्या जेटींचेर ते जेटीर चड लागता बाकी सगळ्याक हांगा आमकां दिश्टी पडना ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोय मनोरंजन संस्थे वतीन फिल्म दिग्दर्शन आणि निर्मितीच्या परवानगी खातीर 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो येवजण सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच फिल्मां खातीर आर्थीक मसत दिवपी येवजण परतून सुरू करतले. अ दर्जाच्या फिल्मां खातीर 50 लाखांचो निधी दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केला. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या सुवाळ्यात गोंयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकाराचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. आणि निर्मितीच्या परवानगी खातीर गोंय मनोरिजवण संस्थे वतीन 1 सप्टेंबर सावन सिंगल विंडो येवजण सुरू करतले. कांय तंत्रीक बाबींक लागून आडकून उरिल्ली फिल्मां खातीरची अर्थीक मजत दिवपी येवजण परतून सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अ दर्जाच्या फिल्मां खातीर 50 लाख, ब दर्जाच्या फिल्मां खातीर 30 लाख जाल्यार क दर्जाच्या फिल्मां खातीर 10 लाखां मेरेन अनुदान मेळटलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक उलयतना सांगलें. ह्या सुवाळ्यात गोंयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकाराचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. तशेंच चित्रपट मळावेले हेर पुरस्कार भेटयले. हातूंत बेस्ट फिल्म पुरस्कार जुजे ह्या चित्रपटाक मेळ्ळो जाल्यार दुसरो पुरस्कार काजरो ह्या चित्रपटाक फावो जाला. तशेंच बेस्ट फीचर पुरस्कार रनसावत ह्या चित्रपटाक मेळ्ळा. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान आमी फिल्म डिरेक्शन किंवा फिल्म प्रोडक्शन्स हाच्या खातीर सिंगल विंडो क्लियरन्स फॅसिलिटेशन सेंटर्स ओपन केला. ते 1 सप्टेंबरांतल्यान एक्टिवेट जातले. जेंकां कोणाक परमिशन जाय त्या सगळ्या जाणांनी 1 सप्टेंबराच्या उपरांत हाजेर आपले फिल्म परमिशन्स जे आसा पळय न्ही विथ द सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणजे ताका खंयच्याच ना पंचायतीचो किंवा ना लोकल म्युनिसिपालिटीज हाजो प्रॉब्लेम जावचो ना. ज्या ज्या जाग्यार ताका सपोर्ट जाय हो एंटरटेनमेंट सोसायटी कडल्यान मेळटले. आमी फिल्म फायनान्सींग स्कीम मदल्या थोड्या काळा खातीर आमची फिल्म फायनान्सींग स्कीम ही मदीं काही टॅक्निकल प्रॉब्लेमा खातीर थोडीशी अडचण येवन उरिल्ली. हांव बंद जालें अशें म्हणचो ना. आमी दोज वर ए कॅटेगरी फिल्म्स तांकां तांच्या प्रोडक्शनाचो 50% मीन्स एप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs ऑफ रुपीज हे आमी ए कॅटेगरींतल्या फिल्मा खातीर दिता आनी परत एकदां आमी रिवायज करून ते दिवपाक सुरवात करतले. For the B category films, approximately the 30 lakhs or the 50% of the films हे आमी दिता आणि for C category films approximately 10 lakhs rupees. A, B आणि C जे फिल्म प्रोडक्शनान आसा तांकां खबर आसा की दीस कॅटेगरी वायज कशा पद्दतीन आमी तांची कॅटेगरायज करता ते. पयलीं काडिल्ली फिल्मां जी इन फ्युचर आमच्या भावी पिढीक पळोवपा खातीर इन फ्युचर मेळची ना म्हणून एट दीस म्हणजे जेन्ना आमी 75 years सेलेब्रेट करता फुडली जेन्ना 100 वर्सां सेलेब्रेट करतले तेन्ना पयले फिल्म सुद्दां पळोवपाची संद जी आसा ही रिस्टोरेशन केल्या उपरांतूच पळोवपाक मेळटले. हांव म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की म्हणजे कसलोच ताण फिल्म मेकराचेर किंवा फिल्म प्रोड्युसराचेर पडनासतना ताजें फिल्म रिस्टोरेशन करपाची पुराय खात्री हे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे घेतले. जेणे करून अशा पद्दतींतली आमची गोंयची फिल्मां जी आसात मराठी आनी कोंकणी ही दोनूय फिल्मां रिस्टोर जावपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फुडल्या वर्सा सावन तांत्रीक शिक्षण संचालनालया खाला जेई आणि नीट परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हो विभाग विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतलो. गोंयचे खुबशे विद्यार्थी ऑल इंडिया मेरीट कोटा खाला अर्ज करिनात ताका लागून ही सिटां भायल्या विद्यार्थ्यां कडेन वता अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. सांखळे करियर कावन्सिलिंग कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयताले.
शिक्षण संचालनालयाखाला जेई आणि नीट प्रवेश परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर फुडल्या वर्सा सावन स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच ह्या विभागा वरवीं विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. विद्यार्थ्यांक करियरच्या बाबतींत मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या कांय शिक्षकांक अपेस आयला. फाटल्या 2 ते 4 वर्सांत सुमार 30% अभियांत्रिकीची सिटां रिती उरल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. खुबशे टिचर्स, हांव म्हणटा थोडेशे टिचर्स गायड करता, बट खुबशे टिचर्स भुरग्यांक गायडूच करिना. घडये हांव पळयता की फाटल्या 2-4 वर्सांक गोंयांतले जवळपास 30% इंजिनियरींग सीट्स हे वॅकंट उरताले. म्हणजे बरीचशी भुरगीं मॅथ्साक कित्याक भिता म्हाका कळना. अरे मॅथ्स 50% मार्क घेवन जर आमी पास जावपाक शकना जाल्यार आयुश्य जर 12थाचे मॅथ्स कळना जाल्यार जिवनांतलें गणीत केन्नाच कळचें ना. बरेचशे फावटी हांव MBBSाचें एडमिशन हांव मॉनिटर करतालो. हांव मॉनिटर इतक्याच खातीर करतालो की कशा पद्दतीन मेळटा हें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें. 30 सीट्स इज फॉर द ऑल इंडिया मेरीट. ऑल इंडिया मेरीट म्हटल्या उपरांत गोंयच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडना. जो ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान एप्लाय करता ताका गोंयानूच एडमिशन मेळटा. आनी हार्डली 1 or 2 स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया मेरीट दे कम टू द गोवा कॉलेज. म्हणजे गोंयचे 1 किंवा 2 स्टुडंट ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान फक्त येता. कित्याक हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें ना एप्लाय कशें करपाचें हेंच आमकां खबर ना ऑल इंडिया मेरिटांत. अरे एखादो आमचो हांव म्हणटा ST आसतलो, SC आसतलो, OBC आसतलो, EWS आसतलो, तो जर ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान आयलो जाल्यार नेक्स्ट स्टुडंट वील कम थ्रू द गोवा मेरीट इन टू द आमच्या मेडिकल कॉलेजींत. दॅट इज द एडवांटेज फॉर आवर गोवन. म्हणजे हांव म्हणटा एखादो ST जर आमचो जनरल कॅटेगरींतल्यान आमच्या MBBSाक एडमिशन मेळटा आसत जाल्यार 100% हील गेट एडमिशन थ्रू द ऑल इंडिया मेरीट टू द मेडिकल कॉलेज. म्हणल्या उपरांत तितको आमचो एक ST भुरगो किंवा एक जनरल भुरगो जो आसा पळय न्ही हो ऑल इंडिया म्हणजे गोवा मेरीट लिस्टांतल्यान वयर वचूं शकता. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड नीट. हाव टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. दोज आर इन द जनरल कॅटेगरी हॅव्हिंग द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन दे कॅन एप्लाय फॉर द EWS कॅटेगरी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उपराष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेचो उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर 4 दीस उरल्या. भाजपान ह्या पदा खातीर तामिळनाडूचे आदले खासदार आनी महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार म्हणून जाहीर केले. भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या चल्ल्या बसकेत केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, सिक्कीमचे राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, जम्मू काश्मीराच्या नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा तसेच राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांच्या नावांची चर्चा जाल्ली. मात CP राधाकृष्णन हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. चिकलमय रस्ते आणि शेतांनी घुसपी खनिज मिश्रित उदकाक लागून तिडकल्ले पिळगांवचे लोक समाना अचकीत रस्त्याचेर देवले. ह्या लोकांनी सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर खनिजाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. पिळगांव कोमनीदान आनी पंचायतीन केल्ल्या ट्रक रोको आंदोलनात थळावे लोक वांटेकार जाल्ले. पावसा वेळार खनिज माती मिश्रीत उदक सरळ कॅनलांतल्यान शेतांनी वता असो लोकांचो दावो आसा. खनिज मिश्रीत उदक कॅनलांत कशें तुबला ते लेगीत लोकांनी दाखयले. मायनिंग कंपनीचो अंदाधुंद कारभार सुरू आसा अशें लोकांचें म्हणणें आसा. सगळो हांगा चिखल जाता रोडाचेर, लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाता. स्पेशली भुरगीं कोण स्कुलाक वता पळय तांकां त्रास जाता आनी कम्प्युटर जे सारमानस फेरी वता तांकांय त्रास जाता हांगासर. हांव आतां कोमनीदाद प्रेसिडेंट हांवें एक 27 जुलयाक कंप्लेंट दिल्या एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टराक की आमचे हे 2 सर्वे नंबरान जे एक्टिविटी चालू आसा मायनिंग कंपनीच्यो त्यो विदावट एनी कन्सेंट ऑफ कोमनीदाद म्हणून ऑलरेडी कंप्लेंट फायल केल्या. पण आयज ताका आतां जवळ जवळ 20 दीस जाय जाले अजून पर्यंत खंयच्याच ऑथॉरिटीन दखल घेवना. आतां तुमी फाटल्यान पळय कितलेशेच डेव्हलपमेंटल एक्टिविटी चालू आसा ताका पंचायतीचें परमिशन ना आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ना अशें दिसता. पंचायतीन कांयच ना तेजो रिकॉर्ड. काल ग्रामसभा आमची पिळगांवची जाली. थंय काही ग्रामस्थांनी आमचे सालेलकर फॅमिली जे रावता हांगासर तांच्यांनी अशें सांगलें की रातोरात हाडून थंय एक वे ब्रिज इन्स्टॉल केला म्हणून. आतां रातचो वे ब्रिज इन्स्टॉल करप म्हणजे कितें हेजो अर्थ? पंचायतीक विश्वासान घेवना ना लोकल्सांक ना कोणाकूच खबर ना. रातचें काम हांगासर चालू आसता. आतां काही सुत्रानुसार कळटा की थंय मोबायल प्लांट इन्स्टॉल करपाचो आसा.
थंयच लागीं लागून घरां आसा फाल्यां लोकांकूय त्रास जाता तो. म्हणजे ह्यो एक्टिविटी ज्यो आसा पळय लोकलांक विश्वासान घेयनासतना अंदाधुंद कारभार चालू आसा. आनी ही एक्टिविटी करता कोण? आउटसोर्स केले वयता. आमचे स्थानीक तरी लोक कामाक आसा ते ना, कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोणाक तरी हाडटात दवरता आनी ते कामां करता. म्हणजे ह्याच खातीर मायनी आमकां गोंयांत जाय आसल्यो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह पडलेलो आसा आतां. म्हणजे स्थानिकांकूय विश्वासान घेना, आतां लोकल पंचायतीकूय घेयना ते. ह्या वर्साक पावसान ट्रान्सपोर्ट चालू केलें तेणी आनी सारको डस्ट जाता पळय, शेतां पाड गेली, सगळे लोकांचे हितूर पाड येता, कंपनी सगळ्यान पाड येता. आतां हो कॅनरान सोडला पळय मुद्दम पळय कोणाकूच कॉन्फिडन्स घेवना, पंचायती घेवना, सरकारान ना वयता सोडून घातल्या भायर. मागीर कॅनलांसून मागीर उदक खंय वता? लोकां शेतांनी वयता लागल्या 2 किलोमिटर शेतांनी 2-3 किलोमिटर. आतांच शेतां घाल्ली आसा तेंच्यांनी बंद नाशाडी शेतांची. अशें पयलीं आडयल्ले पण हे तूं पळोवंक गेल्यार मायनीचे कोण व्हडलें कांय दिना कोणूच. अशी तरेन गांव एका वयता रातचें काम चालू आसा त्या प्लांटाचें प्लांट घालपाचो हाजे तरी म्हणजे आयकपाक तयार आयकपाक पळोवना काय कोण येना. सरकारान कितें करपाक जाय न्हू. ऑफिसर येयले ते म्हणटा आमकां कांय खबरूच ना. जे मेन ऑथरायज दिल्ले पळय ते म्हणटा आपल्याक काय खबर ना, खबरूच ना म्हणटा. रातोरात कितें केलां म्हणटा ह्यो. कोणी केल्यार काय घडलें कंपनीन करूंक ना जाल्यार आनी कोण करतलो तर ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. 20 ते 24 ऑगस्ट यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.